न्हू आयचो विशय आमच्या मनांत धरून एक गोडलोली घोडणी तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. जायते शेकडे आदीं इंग्लंड आनी फ्रांस हांच्या मदीं झूज पेटलें आनी हें झूज 100 वर्सां पासून चल्लें. म्हणटच जेन्ना इंग्लंडाचे झुजारी सोल्जर्स फ्रांसा लागीं झगडीं केले उपरांत जोखमी जाताले तांकां हाडटाले आनी हॉस्पिटलांत घाताले. इंग्लंडाच्या एका हॉस्पिटलांत घालताले आनी थंयसर इंग्लंडाच्या हॉस्पिटलांत एक नर्स आसली, फ्लॉरेन्स नायटिंगेल तिचें नांव. आनी ही नर्स तांची जोखमी जाल्ल्या सोल्जरांची परामर्श करताली आनी इतली मोगान आनी आपुरबायेन ती परामर्श करताली की हे जोखमी जाल्ले सोल्जर्स जेन्ना ती एक दिवो घेवन फोलेर घेवन येता तेन्ना ती कुशालकाय तांकां भोगताली. कित्याक ती मोगान आनी उर्बेन तांची सेवा करताली, गाय जाल्यांक ती बांदताली, वखद लायताली आनी हे भाशेन तांकां बरो असो तांच्या जिवितांत किल्लो नाडटालो. म्हणटच फ्लॉरेन्स नायटिंगेल मोगळ बाब न्हू थंयसर त्या काळार इतली फामाद जाली की सगल्यांनी तिका मान दिलो. कित्याक तिका पिडेस्तांची सेवा करपाची उर्बा आसली, मोग आसलो. आनी देखूनच लेडी विथ द लॅम्प हो टायटल हो तकटो तिका दिलो. आनी कोण एकल्यान ताका तकटो दिलो, लेबल दिलें, एक नांव दिलें आनी तें म्हळ्यार फ्लीट ऑन चियरींग एंजल. ताका आनी एक उतर दिलें, चियरींग एंजल, चियर अप करता. जेन्ना हॉस्पिटलांत जोखमी जाल्ले सोल्जर्स आसता तेन्ना तांकां बऱ्या उतरा वरवीं तांकां चियर अप करता. तुमी भियेनाकात, बरें जातलें, पिकोवणी मेळटली, हे भाशेन तांकां चियर अप करून तांणी तांकां कुशाल दवरूंक ती वावुरली. म्हणटच मोगळ बाब न्हू फ्लॉरेन्स नायटिंगेल इज द पेट्रन ऑफ नर्सीस म्हूण आख्खो संवसार ताका वखाणटा. तेच भाशेन आमच्या धर्मांत जायते सांत भक्त आसात जाणी पिडेस्तांची सेवा चाकरी केली. बागून दामियो लेप्र जाल्ल्या भाव भयणांची तांणी सेवा चाकरी केली आनी शेवटाक ताकाय लेप्र जालें आनी तो मेलो. म्हणटच ताका मोग आसलो, उर्बा आसलो पेल्याचो, पिडेस्तांचो. आनी देखूनच ताणें आपणाचें जिवीत पेल्या पासून ताणें करचिलें आनी पिडेस्तांचे सगळे मोग आनी उर्बा, मोग आनी हुस्को दाखयलो. तेच भाशेन मदर टेरेसा तुमी जाणात सेंट ऑफ द गटर्स हो टायटल तिका दिल्लो आसा. कित्या पासत? कित्याक रस्त्यार आशिल्ल्यांक, दिगे आशिल्ल्यांक, ताणें कोणूच नाशिल्ल्यांक, डेस्टिट्यूट्स तांची सेवा केली. आनी हे भाशेन जायत्यो संस्था आसात, जायतो बरो वावर करतात, पिडेस्तांची सेवा चाकरी करतात आनी हे भाशेन जेजूचो मोग तांकां शिंपडायतात. म्हणटच आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांच्या जिवितांत बरोवशाची कीट आमी पेटोवया. म्हणटच बरो पिडेस्तांच्या जिवितांत बरोवशाची कीट पेटोवंक म्हाका आनी तुका बिनसून काडला. तुमी जाणा एक मनशाच्या जिवितांत 4 भाग आसात. पयलो भाग फर्स्ट स्टेज ऑफ लायफ, पयलो भाग जावन आसा भुरगेपण. 16-17 वर्साची पिरायेर, 18 वर्साची पिरायेर भुरगेपण सोंपता. ताच्या उपरांत तरणाटपण सुरू जाता, ताच्या उपरांत मदली पिराय सुरू जाता आनी ताच्या उपरांत जाणटी पिराय सुरू जाता. म्हणजे 4 भाग आमी काडूंकूच जाय. म्हणटच आमी संवसारांत येतना सदांच आमी भुरगींच उरचें ना, तरणाटीं उरचें ना, सदांच आमी मदली पिरायेरूच आमी उरचें ना, जाणटी जातली. देखूनच मोकळ बाब न्हू आमी आमच्यान जाता जावं मदली पिरायेर आसतना, तरणी पिरायेर आसतना, भुरगीं आसतना जाणट्यांचो हुस्को आमी दाखोवंक जाय. कितें भाशेन पिडेस्तां सगळें हुस्को आमी दाखोवंक जाय. पिडेस्तां सगळें जितलो तूं हुस्को दाखयताय तितलो मोगळ बाब न्हू तो जावन आसा एक इनवेस्टमेंट. तुमी जाणात आमच्या बँकांत आमी इनवेस्टमेंट करता, पयशे घालता, रिकरींग डिपॉजीट म्हणा, म्हयन्याचे म्हयने आमी पयशे घालता, ते शेवटाक तुका प्रिमियम मेळटा. शेवटाक काळ वर्सां जाल्या उपरांत तुका प्रिमियम मेळटा. तेच भाशेन मोगळ बाब न्हू आमच्या घरांत वो जावं आमच्या शेजाऱ्याक खंयसरूय कोण बरो ना ताका आमी भेट करीत जाल्यार, ताच्या पासत आमी मागत जाल्यार आनी ताका आमच्या बऱ्या उतरांचो इनकरेजमेंट वो ताका नेट दीत जाल्यार, पाठिंबो दीत जाल्यार आमचेर दुसऱ्या वदान देव आशिर्वाद घालता आनी फुडार आमचो बरो जाता. आयज हांव ताका पावलां, फुडाराक हांव जाणटें जालें तेन्ना दुसरो म्हाका पावतलो, दुसरो कोणूय आंच बडवो म्हज्या आदाराक धाडटलो जेन्ना हांव जाणटी जाता तेन्ना. म्हणटच हो जावन आसा एक इनवेस्टमेंट. म्हणटच आमी मदले पिरायेर पिडेस्तांक आमी भेट करीत जाल्यार, कोणाकूय आमी भेट करीत जाल्यार, पिडेस्त आशिल्ल्यांक जावं हॉस्पिटलांत भेट करीत जाल्यार जायते फायद्याचे आमच्याच बऱ्याक आमकां पडटा. म्हणटच मोगळ बाब न्हू आमकां सगल्यांक भलायकी जाय, भलायकी गरजेची. भलायकी नासतना वावर करूंक जायना, भलायकी नासतना तुका कुशालकाय मेळना. कित्याक तुमी जाणात आतांच्या काळार तरेतरेची
पिडा भितर सोदता. आदल्या काळार आमची पुर्वजां हार्डवर्क कोत्ताले, शेतां भाटांत वावर करून हार्डवर्क कोत्ताली आनी भलायकी बरी उरताली. पूण आतांच्या काळार मंगळवार तुमी जाणात नवें नवें भितर सरलां, नवें जेवण भितर सरलां, फास्ट फूड भितर सरलां आनी वातावरण पोल्युटेड जालां. जायते फावटी दोंगर कातरून सगळें पोल्युशन जालां आनी देखूनच भलायकी बिगडत गेल्या. लायफ स्पॅन देंवत आयला. देखूनच मंगळवार न्हू आमकां सगल्यांक आमी भलायकी सांबाळूंक वावरूंक गरजेचें. आनी भलायकी सांबाळटले जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी आमचो दिसपट्टो वावर, फिजिकल एक्सरसायज, फिटनेस आमी सांबाळूंक जाय. देवाक जाय देव आमकां उपाय दिता. म्हज्यान म्हजी भलायकी सांबाळूं येता एक्सरसायज करून हांवें सांबाळूंक जाय. म्हज्यान ज्यो वस्तू हांवें खावंक नजो त्यो खावंक फावना. कित्याक म्हजी भलायकी गरजेची. भलायकी आसल्यार तुजी कुशलकाय आसा. हेल्थ इज वेल्थ आमी म्हणटा. जरी तर आमी हॉस्पिटलांत वचत जाल्यार थंयसर जायते भाशेची पिडेस्त आशिल्ले भाव भयण आमकां मेळटा. कोणाचो दोंगो मोडला, दोंगो मोडटा तेन्ना तो कितलो कश्टवता ते आमी पळयता. तेच भाशेन म्हज्या जिवितांत म्हाका दोंगो आसा, म्हज्यान चलो येता, देवाक हांव आर्गां दिता. भलायकी कितली गरजेची ती हॉस्पिटलांत म्हाका गमता. कोणाचो हात मोडला ताच्यान कांय करूंक जायना, म्हज्यान हातान वावर करूंक जाता. कोणाक प्रेशर चडला, डायबिटीज चडल्या, वो कोणाक आनी कसले अडचणी आसात, तरेतरेच्यो अडचणी आसात. हे सगळें पळयले उपरांत मंगळबाब न्हू आमकां आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. हॉस्पिटलांत हांव एक एक रुमांत वो एक एक बेड करता तेन्ना जायते तरेची पिडा आशिल्ले भाव भयणी आसात. पूण देवान म्हाका हात दिल्यात, पांय दिल्यात, देवान म्हाका दोळे दिल्यात, देवान म्हाका सगळे कुडीचे सांजे दिल्यात. ह्या पासत देवाक आमी आर्गां दिवंक गरजेचें. म्हणटच मंगळबाब न्हू जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें जाता की कितलेंय देवान दिल्यार आमकां पावना. आनी देखूनच एक भुरगो म्हणटालो, आय क्रायड बिकॉज आय हॅड नो शूज अंटील आय सॉ ए मॅन हू हॅड नो फीट. एक भुरगो मामी लागीं मागतालो, म्हाका शूज दी, म्हाका मोजे जाय, रडटालो आनी मामी लागीं शूज दिवंक जायना जालें. पूण जेन्ना ह्या भुरग्यान एका दादल्याची नदर मारली, ताका दोनूय पांय येनात, तेन्ना ताचें काळीज चुचुरलें. म्हाका 2 पांय दिल्यात पूण त्या मनशाक बाळ्याक 2 पांय येनात आनी हांव मोचे दी म्हूण मामी लागीं रडटा. तेच भाशेन म्हजी आनी तुजी गोत जाता. देवान आमकां दिल्यात, भलायकी दिल्या, हात पांय दिल्यात. हे भाशेन पयले सुवातेर देवाक आमी उपकारी जावंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर पिडेस्तांक बेड दिवंक गरजेचें. जावं तुज्या घरांत, जावं तुज्या वाड्यांत कोणूय पिडेस्त आसा ताका बेड दी, ताका खबर घे आनी आदार कर. म्हणटच जे मेरेन आमी आदार करता ते मेरेन तितलो आशिर्वाद आमचेर पडटा. जायते आमची पिडेस्त भाव भयणां ओल्ड गोवा नोवेनाक येतात तेन्ना व्हीलचॅराचेर जायते आमची भाव भयणां ताका आदार करतात. ही बरी वस्त. ही पळोवन आमी खुशाल जाता. कित्याक पिडेस्तांक कोणूय आदार करता चलपाक, बसपाक, वचपाक. म्हणटच ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू देवा मुखार व्हडल्यो, ल्हान ल्हान वस्तू दिवं पडयता. जावं आमच्या घरांत ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या पिडेस्ता पासत आमी करता. वखदां दिवंक, तांचो स्पंज बात दिवंक, तांची खबर घेवंक, फाव त्या वेळार जेवण दिवंक तें देव पळयता. म्हणटच मंगळबाब न्हू आमच्या गांवांत वा आमच्या खंयसरूय अशें पाद्री कसो हांवें पळयलां, कोणूय एक शेजारी बरो ना जाल्यार दुसरी शेजारी येतली आनी एकलो म्हणटलो ताका त्या हॉस्पिटलांत वयल्यार बरें जातलें. दुसरो येतलो ताका त्या दोतोरागेर व्हेल्यार एकदम बरें जातलें कित्याक तो दोतोर बरो आसा. आनी एकलो येतलो ताका थंयसर झाडपाल्याचें वखद केल्यार तो बरो जातलो. हे भाशेन मंगळबाब न्हू शेजारी एकठांय जाल्लें आसतना जायतीं सजेशन, जायतीं सुचना दितात सगळीं सजेशन बरीं व्हडलीं व्हडलीं सजेशन. पूण कोणूच उखलून ताका दोतोरागेर वतलो कोणूच आसना. म्हणटच आयज काल मंगळबाब न्हू मनशाची हिपोक्रेसी दोंगेपण इतलें वाडलां की मनीस फकत सजेशन दिवंक आसा, सजेशन दिवपाक हुशार, पूण ताका उखलून दोतोरागेर व्हरतलो कोणूच आसना. म्हणटच असलें दोंगेपण देवाक मानना. देव आमचें काळीज पळयता, देव आमच्यो करण्यो पळयता. देखूनच मंगळबाब न्हू आमच्या शेजाऱ्याक जावं कोण आमच्या सोयऱ्या मदें इश्ट मित्रां मदें कोण बरो ना जाल्यार म्हज्यान ताका आदार करूं येता, दोतोरागेर व्हरूं येता. कोणूच ना जाल्यार म्हज्यान ताका खंयचेय वाटेन आदार दिवं येता. जावं दुडवांचो आदार दिवं येता. आदार दी, तुज्या लागीं जाता दी. तो जावन आसा एक इनवेस्टमेंट. तो घडी परत तुका पयशे दिवचो ना, परत तुका तुजो उपकार बाद करूंक जावचो ना. पूण फुडाराक देव तुका जेन्ना तूं जाणटो जाता तेन्ना एक आंज बडवो तुका धाडटलो आनी ह्या आंज बडव्या वरवीं आंज बडवो तुका खंयच आदार करतलो. म्हणटच मंगळबाब न्हू एका वद्दान आमी आदार केल्यार दुसऱ्या वद्दान आमकां देव आमकां रिणांत रावना, पूण देव आमकां खंयचे न्ही खंयचे वाटेन आमकां आदार करता.
म्हणटच मोगळ बाबनो ही बरवशाची कीट एकामेकाच्या जिवितांत आमी पेटोवया कित्याक आयज काल मनीस निराशी जाला बरवसो सोडून दिला जायते फावटी जाणटी आमची बाब भयणां जाणटे पिरायेर पावलेले आसात भुरग्यां पासत हांवें जायतें केलें जायतो त्याग केलो सॅक्रिफायस केलो पूण जाणटे पिरायेर तांकां भुरग्यां वद्दन कांयच मेळना देखून निराशी जाल्ली आसात देखून तांच्या काळजांत तांच्या जिवितांत ही बरवशाची कीट आमी जाता ते भाशेन पेटोवया आनी हे भाशेन मोगळ बाबनो आमी दुसऱ्यांक खुशाल दवरूंक वावरुया सदांच मनान दवरुया देवाची CCTV सदांच चालू आसा ऑल 24 hours चालू आसा जें कितें आमी गुप्तीं कोत्ता कोणाकूय कोत्ता तें देव पळयता आनी देव आमच्या जिविताच्या पुस्तकार बरयता आमचें जिवीत जावन आसा एक पुस्तक फुडली पेज देवान बरयल्ली आसा जल्माची पेज आनी निमाणी पेज जावन आसा तुमची मरणाची पेज मोदें आमी जेन्ना हे ल्हान ल्हान वस्तू आमी पेल्या पासत कोत्ता तें देव बरयता आनी शेवटाक आमकां सर्गीचो इनाम देव फावो कोत्ता म्हणटच मोगळ बाबनो सुरवातेक सांगला ते भाशेन फ्लॉरेन्स नायटिंगेल चियरींग एंजल जालो लेडी विथ द लॅम्प एक उजवाडाचो फुलीर घेवन ती वावर करताली उजवाड दिताली तेच भाशेन आमी चियरींग एंजल जावं आमच्या पिडेस्त बाब भयणांक जावंक देवाची कृपा आनी गोठाय हे मिसांत मागुया